23rd June ZP by election आहे. इट इज गोइंग टू बी फॉर द नेक्स्ट 15-16 मंथ्स इलेक्शन टाइम हो. आणि येस आय थिंक वी आर इन कॅम्पेन मोड. आता लोकसभे इलेक्शना कॅम्पेन केल्या आणि परत एक पाट लोकां बरें वचून एक चान्स मेळटा की दाखोवपाक कित करपा शकता, कित केला. सो इट इज अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी टू मीट द पीपल. वी आर गेटिंग प्रिपेर्ड. तयारी चालू आहा for the ZP आणि yes candidates also have been shortlisted. जे कोण उमेदीन बसपा सोदता ते शॉर्टलिस्ट केल्या आणि आय थिंक ऑन द 29th ऑफ दिस मंथ रोल आउट जातलो हांगा फॉर द ZP इलेक्शन. आणि आय थिंक वन्स द लोकसभा रिजल्ट्स आर आउट इन दॅट नेक्स्ट फेज वी विल स्टार्ट moving around and getting things organized because nomination is सगळं जातलें. सो तेन्ना म्हळ्यार इंटरनली कॅम्पेन बी कितें आदी वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड. प्रचार चालू जालो. लास्ट टायम 3 कॅन्डिडेट आशिल्ले. एक चर्चिल आली मोतागेलो आशिल्लो, एक काँग्रेस आशिल्लो, एक तुमगेलो आशिल्लो. आतां तुमी लोकसभेक इंडी अलायन्स म्हूण केलें. सो हे ZP इलेक्शनां तुमकां कशें पळयता? इंडी अलायन्स आसतलें जे भशेन आमी गोंय इंडिया अलायन्सा कोमेसाचे पयलींचे आमी उलयल्लें. पयलीं सांगलें की जेन्ना आमी काँग्रेस बी उलयल्ले. सो आवर थॉट प्रोसेस वॉज ऑलवेज दॅट एज इंडिया अलायन्स सगळीं लोकल इलेक्शनां जी सिंबलाची आहाय ती झगडले म्हणून. सो आज सिन्स एवरीबडी इज लिटल बीट ऑन अ ब्रेक मेसेज सगळ्यांक पावल्ली आहा दॅट द फर्स्ट आय थिंक ऑपॉर्च्युनिटी फॉर इलेक्शन विल बी हियर. एंड आय एम शुअर दॅट इंडिया अलायन्स विल बी एप्लिकेबल एंड विल ऑल्सो फायट एज इंडिया अलायन्स. आणि आमगे आपा कॅन्डिडेट आहा. सो आपा कॅन्डिडेटू आसचो आणि इंडिया अलायन्स विल बी सपोर्टिंग. Final decision is yet to be taken.